नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। सोमारा सांजेर अवकाळी पावसाचो हैदोस, झाडां पेडां सयत नरकासूरूय आडवे। राय वाठारांत सरकार करता जमनीचेर अतिक्रमण, थळाव्यांनी एकठांय येवन अतिक्रमण केल्ल्यान सरकारा आड केलो निषेध। फटवणूक प्रकरणात प्रशासकी पावण्यावेल्या दोग अधिकाऱ्यांची नावां आयल्यात फुडें। हे दोनूय अधिकारी सुटचे नात, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। कायदेशीर सल्लो घेवन परत एक फावट कळसा बांदुरा प्रकल्पाची पळोवणी करपाचेर जातलो विचार, सांगता उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार। सुट्टा सुटना दूधसागर पर्यटन हंगामाचे कोफुसांव। पर्यटन हंगामाक कळाव जावपाक आमदार आनी जीटीडीसीचो अध्यक्ष गणेश गांवकारूच जापसालदार। सावर्डे भाजप मंडळ अध्यक्ष विलास देसायाचो आरोप। जुवारी पुलावयल्यान उडी मारून जीव दिल्ल्या प्रथमेशाचो व्हिडिओ आयला सामकार। मोगिका प्रीती चव्हाण, तिची भयण तनिष्का आनी भाव आकाश चव्हाणाक धरलो जापसालदार। आवय बापायची मागल्या माफी। आता पळयात खबरो विस्तारान। सोमारा सांजेर अवकाळी पावसान हैदोस घालीत झाडां पेडां सयत नरकासुरांकूय आडवे केले। हवामान खात्यान ऑक्टोबराच्या म्हयन्याच्या निमणे मेरेन पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्ली। ताका लागून अंदू दिवाळेक पावसाची शक्यताय आसा। नरकासुरांच्या राती पावस पडल्यार भुरग्यांनी केल्ल्या मेहनतीचेर पावसाचे उदक पडू शकता। सोमारा सांजे राजधानी पणजीत मुसळधार पावस पडलो, जातून झाडां पेडां सयत लोकांचे नरकासूर लेगीत आडवे जाले। अवघ्या 2 वरांनी पडिल्ल्या ह्या पावसान 2 इंच सुमार 2.5 इंच पावसाची नोंदणी राजधानी पणजे पडिल्ल्या पावसात जालेली आसा। नैऋत्य मॉन्सून जो आसा ताणें 4 ऑक्टोबराक माघार घेतली, म्हटल्यार परतीचो पावस गेल्या उपरांत आतां परतून पावस पडटलो काय ना हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आशिल्लें। मात सद्या जो हो पावस पडटा ताका ईशान्य मॉन्सून म्हणटा, जो चडसो रातच्या वेळार किंवा सांजे वेळारूच आपली हाजेरी लायता। ताका लागून हाचो अंदाज सांजचो किंवा असो ताच्या आदी असो लोकांक येवंक ना की पावस पडटलो काय ना म्हणून। मात हवामान खात्यान पयलींच सांगिल्लें की ऑक्टोबराच्या निमण्या दिसांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी त्या प्रमाणे पावस पडिल्लो आसा। दिवाळी तोंडार पाविल्ली आसा, ताका लागून आतां लोकांनी हे तयार केलेले नरकासूर जे आसा, तरणाट्यांनी खूब मेहनत घेवन नरकासूर करतात। त्याच बरोबर दिवाळी लेगीत तोंडार पाविल्ली आसा। दिवाळेचो बाजार लेगीत सगळी कडेन फुलिल्लो आसा। सो ह्या पावसाचो परिणाम खंय तरी ह्या दिवाळेचेर जातलो काय, भुरग्यांनी मेहनत केला तांचेर सुद्दां आतां एकदां तो पावसान आपली झडप घातलेलीच आसा। मात परतून एकदां जर हो पावस पडलो जाल्यार निश्चित ह्या भुरग्यांच्या मेहनतीचेर ह्या पावसाचें उदक पडपाक शकता। राजधानी पणजे सयत सत्तरी, माशेल, आमोणा हांगा लेगीत, कुमारजुंव हांगा लेगीत ओल्ड गोवा सुद्दां पावसान आपली दमदार हाजेरी लायली। आनी जेन्ना परतीचो पावस जेन्ना 4 ऑक्टोबराक गेल्या उपरांत नैऋत्य मॉन्सून जो आसा त्याच्या उपरांत ह्या ऑक्टोबर म्हयन्यातूच 10 इंच पावसाची नोंद जालेली आसा। म्हटल्यार उश्णतेचो म्हयनो आमकां ह्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत जाणवतलो, पूण खंय तरी ह्या पावसान मातशी थंडाय दिली। पूण ह्या पावसाची जी कितें कृपा आसा ती ह्या दिवाळेचेर जातली काय, दिवाळी उदकान वतली काय, असो प्रश्न आतां सगळ्या लोकांच्या मुखार येवन पडिल्लो आसा। कित्याक की हो ईशान्य मॉन्सून जो आसता तो फक्त सांजो आनी रातच्या वेळारूच आपली हाजेरी लायता। ताका लागून आतां हवामान खात्यानूय अशें सांगिल्लें आसा की ह्या ऑक्टोबराच्या निमण्या दिसांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश पुरब आमोणकर। पूजा नायक फटवणूक प्रकरणात आता प्रशासकी पावण्यावेल्या दोग अधिकाऱ्यांची नावां फुडें आयल्यात। पूजा नायकानूच तांची नावां सांगल्यात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां। ह्या प्रकरणात त्या दोग अधिकाऱ्यांचेरूय कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। सांखळे एका कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो। ह्या बायलेन सहज म्हाका म्हणपाली, ना सीएम सर म्हणाले मातशी 2 मिनटां आपल्याक भितर उलोवपाक जाय म्हणपाली। आतां भितर उलोवपाक जाय म्हणटा प्रायवेट कितें आसा काय म्हटल्यार तुजें, म्हाका क्लिक जालें, तूं नोकरे खातीर येयला काय म्हटलें, तुवें कितले पयशे दिल्यार ताका काय म्हटलें। ती मातशी हाडली, हांवें लेडीज पोलीस कॉन्स्टेबल आहा ताका सगळ्यात पयलीं आपयली आनी डायरेक्ट ताका बिचोलेच्या पुलीस स्टेशनाचेर पयली तेजी कंप्लेन फायल जाली। म्हणजे ही 4 म्हयन्या पयलींची गजाल। आनी ताज्या उपरांतूय बी नो डावट
आमचो तेन्नाचो पुलीस कॉन्स्टेबल हाणें जर अजूनही म्हणजे त्याने इन्व्हेस्टिगेट केली, त्या 3 जाणांचे पयशे दिवपाक लायले, त्यांनी पयशे दिले म्हणूनय बी तिका सोडून दिली. पण ताज्या उपरांत थोरो इन्व्हेस्टिगेशन केली आसत जाल्यार आज फोंड्या तिका धरल्या उपरांत म्हणजे तिका धरली 3 फावटी, ही तिची 3री फावट आसा धरली, आनी सगळी इन्व्हेस्टिगेट केल्या उपरांत कळ्ळें कसलेच अर्निंग नासतना 5 आलिशान गाडयो तिच्या कडेन आसा. ऑडी पासून ती फॉर्च्युनर पर्यंत 5 ऑलिशान गाडयो घेवन भोंवता. 4 फ्लॅट तिच्या नांवार आसा. तिने 8 ते 10 फावटी फॉरेन टूर केला. आणि हे सगळें कित्याच्या आधाराचेर तर फक्त खंय तरी आपलें बरेपण आसा. पयलीं सेक्रेटरींतलो आपूण स्टाफ म्हणून सांगलो, ताज्या उपरांत आपल्या ऍडमिनिस्ट्रेशनांतले, बट 1, 2, 3 ऍडमिनिस्ट्रेशनांतली 1, 2 नांवां आयल्या, तांकांय बी कॉलां वयतली. हांव परत एकदां सांगता, तिच्या फोन लिस्टान ऍडमिनिस्ट्रेशनांतल्या 2 जाणांचे फोन कॉलूय मेळ्ळ्या, तांकांय वयतले. आनी तिणी स्पश्ट क्लियर सांगला आपूण 2 नोकऱ्यो ह्यो ऑफिसरांक धरून दिल्या म्हणून, हे सुटचे ना. गोंयांत कळसा बांदोरा प्रकल्पाची म्हादय प्रवाह समिती वांगडा जोड पळोवणी करपाची मागणी केली. हे पळोवणेक कर्नाटकान न्हयकार दिल्लो, पूण अजूनय आमी आमचे मागणेर ठाम आसात. कर्नाटकान जो न्हयकार दिला ते विशीं कायदेशीर सल्लो घेवन फुडें वतले, अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. पळयात तांचें म्हणणें. प्रवाह कमिटी मेळटा, प्रवाह कमिटीन मागणी केल्ली आसा. आनीक तांणी तुका लिगल ओपिनियन घेवपाक जाय. लिगल ओपिनियन घेतलें की इलेक्शन एक फॉर आमकां एक डिसिशन मेळटलें की बाबा इन्स्पेक्शन करपा जाता अशें. प्रवाह कमिटीन अलॉंग विथ अदर स्टेट्स आनी ऑफिसर्स तांकां घेवन इन्स्पेक्शन करपा जाता अशें. केन्ना म्हटलं शेड्यूल जालें? फायनली मॅटर इज सबज्युडिस इन द कोर्ट. तेच हें आसा. एवढच्यान इन्स्पेक्शन जें आसा पळय न्ही, द लिगल ओपिनियन इट मे टेक अबाउट ए मंथ ऑर 2. ते येना फुडें मागीर आमकां कळटलें की बाबा येस इट इज परमिटेड. सो इन्स्पेक्शनाक वयतलें आमचें. दूधसागर पर्यटन हंगामाचे कोफुसांव अजूनय सुटना. दूधसागर पर्यटन हंगामाक कळाव जावपाक थळावो आमदार आनी जीटीडीसीचो अध्यक्ष गणेश गांवकारूच जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप सावड्डे भाजप मंडळ अध्यक्ष विलास देसायान केला. विलासाच्या आरोपांक लागून सावड्डे मतदारसंघातल्या भाजपाचो अंतर्गत वाद भायर सरला. गोंयांत पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या, पूण देश विदेशांतल्या पर्यटकांचे आकर्षण आशिल्ल्या दूधसागर पर्यटन हंगामाक मात सुरवात जावंक नाशिल्ली. दूधसागरावेलो जीटीडीसीचो काउंटर तशेंच वेबसायट हे ताचे फाटली 2 मुख्य कारणां आसात. आता ह्याच मुद्द्यावेल्यान सावड्डे भाजप मंडळ अध्यक्ष विलास देसायान थळावो आमदार तशेंच आमदार आनी जीटीडीसीचो अध्यक्ष गणेश गांवकाराचेर फोग काडलो. दूधसागर पर्यटन हंगामाक कळाव जावपाक गणेश गांवकारूच जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोपूय ताणें केला. 2 तारखे हो सीझन चालू जावपाक प्रत्येक ओनरांनी आपल्याली भांगर घाणा दवरला. कॉपर म्हणटा तातूं कडल्यान पयशे काडल्या आनी 50 ते 60 हजार खर्च करून जीप रेडी करून दवरल्या, कारण 2 तारखेक ते चालू जातले म्हणून. आतां ह्यांची बोवळां म्हणजे ह्यांची टसलां भितर बारीक जे समाजाचे लोक आसात त्यांची मरणकाळ जाला. आतां आज तारीख कितली 1 म्हयनो जालो, अजून स्टार्ट जायना. ते उठले सुटले सरकार करता, सीएम करता, तें बरोबर न्ही. हातूंत सीएमाचो कांयच रोल ना. अरे सावड्डे मतदारसंघाचो इशू आमदार आसा मरे, आमदारान आनी आमी सॉल्व करपाक जाय न्ही रे. तो परत जर तुमी सीएम करपाक लागले जाल्यार कशें येना? आमदार कोणाचो? आमदार तुमचोच. आमदार आमचोच. हांव तेच म्हणटा प्रेसिडेंट जीटीडीसीचो तो चेअरमॅन. सो जीटीडीसीन तो कॉन्ट्रॅक्ट कसो काडला, तेंचे कडेन विचारून काडला काय कितें तें ताणी करपा न्ही. तें आमी कशें इन्वॉल्व जातले? तूं सांग म्हाका. तुमी पयलीं सगळे ते कॉन्ट्रॅक्ट सायन मारता, टेंडर काडटा, सगळें करता, आनी मागीर तुमी आमकां इन्वॉल्व करता. मागीर सीएम म्हणटा, मागीर मंडळ अध्यक्ष म्हणटा, मागीर आनी सरकार म्हणटा. हें कितें? पण हे कशें आमदारूच म्हणटा सगळेच केला, हे सगळे सीएमानूच केला म्हणून. आमदार सीएमानूच केला म्हणटा, पूण सीएमाचो तातूंत भितर कांयच रोल ना. तूं आमदाराचो रोल म्हणटा. जीटीडीचो चेअरमॅन कोण? गणेश गांवकर. ताजो रोल आसा, ताणी करपाक जाय तें. आमदार सीएम कितें करतलो? सीएम चेअरमॅन जीटीडीसीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट जावन तूं डायरेक्टली ताका ब्लेम करता? हांव ब्लेम करिना. आमी आज 26 दीस जाले, आज बसून तो रिजॉल्व जालो ना. आमदारान तो रिजॉल्व करपाक जाय. आमी ताका फूल सपोर्ट केला. आमी जे 10 जे विनय तेंडुलकर आसलो, बालाजी गांवकर, आमी सगळी एक रमाकांत गांवकर आसलो, मागीर तो संजय नायक, सगळी करून आमी 10 जाणांनी ताका सांगलें की बाबा तांकां जाय तशी करुया म्हणून. आनी त्या दिसा ताणें सांगलें चल तांकां जाय जाल्यार आपुणूय रेडी आसा म्हणून. पूण आजुनूय तांचो रिजॉल्व जालो ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या शुक्रारा पुलीस कॉन्स्टेबल प्रथमेश गावडे ह्या तरणाट्यान जुवारी पुलावयल्यान उडी मारून जीव दिल्लो. प्रथमेशान कित्याक लागून जीव दिलो, इतले टोकाचें पावल ताणें कित्याक लागून उखल्लें, ताचेर कसलो दबाव आशिल्लो आनी जायते प्रश्न उपराशिल्ले. ह्याच बोवाळांत आतां प्रथमेश गावडेचो एक व्हिडिओ सामकार आयला. ह्या व्हिडिओन आपणे कित्याक लागून जीव दिला तें तो सांगता. पळयात पुराय बातमी. प्रथमेशाचो खंय प्रिती चव्हाण हे चलयेचेर मोग आशिल्लो. फाटल्या कांय दिसाच्यान तांच्या मदीं कसल्या तरी विशया वेल्यान कोफुसांव सुरू आशिल्ले.
ह्याच बोवाळात प्रथमेशान जुवारी न्हंयत उडी मारून आपली जीण सोंपयली. ताणें व्हिडिओत सांगिल्ले प्रमाण प्रिती चव्हाणाची भयण तनिष्का चव्हाण आणि ताचो भाव आकाश चव्हाण खंय ताका फोन करून मानसीक त्रास दिताली. तशेंच आकाश खंय ताका मारपाची धमकी दितालो. आपल्या मरणाक हीच तिगाय जाणां कारणीभूत आसात अशेंय तो व्हिडिओत सांगता. तशेंच निमाणे कडेन ताणें आपल्या आवय बापायची माफी मागल्या. पळयात. हांव प्रथमेश गावडे. हांव मनांतल्यान म्हज्या घरचे कडेन माफी मागता की हांवें तेंचे खातीर केलें तें खूब वायट केलें. हांव हो सुसायड करपाचें कारण फक्त म्हणटा तें LPC प्रिती चव्हाण बँड नंबर 9199, तनिष्का चव्हाण LPC 9218 आणि तेजो तनिष्काचो भाव आकाश चव्हाण. तनिष्का चव्हाण हे म्हाका रातचे कॉल करून धमकी दिताले, तुका मारता मागीर अशें करता तशें करता रातचे सकाळ आनी टॉर्चर करताले, म्हाका मेंटली टॉर्चर करताली. म्हणजे प्रिती ही म्हाजी गर्लफ्रेंड, आमची फर्स्ट टायम जाल्ली. आमची काही दीस पयलीं 2 झगडी चलताली, ताका लागून आमी ते खूब सॉल्व करपाचे ट्राय केले, बट तेणी ते आयकलें ना. आनी ते म्हाका आयज तेणी म्हाका विचारले तूं तुजी फॅमिली जाय काय ना हो विचारपाचो प्रश्न हेका लागून, कित्याक तेजी फॅमिली रेडी नासली आमच्या लव मॅरेजी खातीर, बट म्हाजी रेडी आसली. पण हांवें ताका समजयलें म्हाका दोनी जाय, बिकॉज तुजी रेडी ना, तूं घर सुद्दां आमचेर येयला तर तुजी रेडी ना. बट तें म्हाका फोर्सफुली करपाक सांगपाक तूं एक चूज कर. हांवें सांगलें तशी जावची ना म्हणून. सो तशें जावची ना म्हणून सांगलें. म्हणून आयज तेणी कॉल मागीर घरा वयतना कॉल करून सांगलें तूं मर म्हणून. आनी म्हाका खूब मेंटली टॉर्चर करताले. तशेंच LPC तनिष्का चव्हाण तेज्या भावान एक दीस रातचो कॉल करून खूब कॉल केले प्रितीच्या मोबायलान, म्हाका गाळी मारपाक लागलो. हांवें विचारलें तूं कित्याक मारता काय जाल्यार तनिष्का चव्हाण सांगता आपूण तिचेरूच फायल करतलें म्हणटा. तनिष्का चव्हाण, प्रिती चव्हाण, आकाश चव्हाण हेणी खूब म्हाका मेंटली टॉर्चर केल्लें आसा. ताका लागून आयज जी सुसायड करता सो म्हाज्या गोंयच्या भावानो भयणीनो म्हाका न्याय दिवचो हीच तुमचे कडेन अपेक्षा. आनी मम्मा डॅडी परत एकदा सॉरी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सोमारा तिळारी घाटाचेर बेकायदेशीरपणान गोमांस व्हरपी ट्रक थळाव्यांनी आडयलो. हो ट्रक कर्नाटकाच्यान कलंगूट वतालो. भाजीपाल्याच्या नांवान गोमांस व्हरताले. बॅरिंग तुटिल्ल्यान हो ट्रक आडखून पडलो आनी येरादारीची कोयणी जाली. ह्याच वेळार ट्रकात भितर भाजीपाल्या पोंदाक गोमांस लिपयल्ल्याचें दिसून आयलें. हे संदर्भात चंदगड पुलिसांनी दोगांक अटक केल्या. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांणी गोंयांत जावपी जॉब स्कॅम विशीं प्रतिक्रिया दिल्या. गोंयकारांक कसलेच पयशे दिनासतना सरकारी नोकरी मेरिटाचेर मेळपाक जाय अशें आमदार मायकलाचें म्हणणें. नोकरे खातीर पयशे घेता तांची चवकशी जावपाक जाय. तशेंच आरोपी वांगडा जर सरकारी अधिकारी सामील आसा जाल्यार तांकांय अटक करपाक जाय अशें आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. चार्ज गव्हर्नमेंटाचेर खूब जाण करपाक लागलेले आहा. आदी करताले म्हणजे गेले सरकारान केला तेजे पयलीं गेले. जेन्ना काँग्रेसचे सरकार आसलें तेंचेरूय आरोप जाल्ले. नोकरी म्हणटा पळय ती सारकी विदाउट एनी बेनिफीट म्हणजे पयशे नासतना मेळपाक जाय आमच्या गोंयकारांक. आनी आदी अशें जातालें आनी अजुनूय पासून जायत येयल्लें आहा. पूण हितून मोदेकात कोण तरी एजंट कशे भोंवपाक लागलेले आहा ते आमी पळयलां की कोणे तरी नोकरेक पयशे मागले. मायशीन कोण एकलो येयल्लो सावथ गोवासून ते वास्को पुलीस स्टेशनाचेर तेजेर कंप्लेन जाल्ले आहा एक भुरग्याचेर. तेणे 5 लाख घेतले म्हणून. ते अजुनूय येवंक ना, भायर सरोंक ना. पण हांवें लेटर पळयला तो येवन म्हाजे कडेन लेटर इनवर्ट करून म्हाका कॉपी दिवन गेल्लो आहा. म्हणजे अशें जावंक जायना की कोण तरी नोकरे खातीर पयशे घेता आनी तो खावंक सोदता काय पयशे काय कोणाक फुडें दिवंक सोदता हेचेर चवकशी जावपाक जाय. आनी चीफ मिनिस्टरान सारकें सांगलेलें आहा की आय वील इन्व्हेस्टिगेट आनी इज ऑलरेडी स्टार्टेड इन्व्हेस्टिगेशन एंड इज ऑन द रायट ट्रॅक. आनी
म्हाका दिसता की जो मनीस कोण आरोपी आहा आनी भितर जर कोण गव्हर्मेंट सर्वंट बसून आहा जाल्यार तांकां अरेस्ट करपाची गरज आहा जाल्यार जॉब्स कॅनॉट बी सोल्ड. आमचे जे यूथ आहा ते खूप कष्ट करून आपलं डिग्री घेता आणि डिग्री घेऊन त्याच्या उपरांत ते जॉब सीक करता आणि जो तर तेणी बरे मार्क घेतल्या आणि तेंचे कडसून कोण पयशे मागताय हो तुका जॉब मेवचो ना जाल्यार तू पयशे दिना जाल्यार आणि तो आशेन बाबडो हिंगा थिंगा वयता आणि पयशे एंटर करून हाडटा आनी दिता आणि तेन्ना हे असली गजाली जाता. अशें जावंक जायना. आवर यूथ शूड गेट जॉब्स ऑन मेरिट. जे भाशेन आता इतलो तेप चालू आसले आणि हितून हे जे भितर कोण येवन पयशे मागपाचो जो एक प्रथा चालू जाल्ली आहा हे बंद जावपाक जाय. चरावणे सत्तरीचो शेतकार विठ्ठल विष्णू गांव ताच्या बागायतीन आशिल्ल्यो बांय कोसळपाक लागल्या. पावसात न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात उदक येवन धड कोसळिल्ल्यान विठ्ठल हाच्या बांयत उदक भरता. हे समस्ये विशीं आपणे जायते फावट पंचायतीत कागाळ केल्ल्याचे तो सांगता. न्हंयच्या उदकाच्या प्रवाहाक लागून धड कोसळपाक लागला. ताका लागून संरक्षण वणत बांदची अशी मागणी विठ्ठल गांवसाणी केल्या. उदक येता आणि सगळी ते पाणी येता आणि भितून भरता आणि पुरता ती कितके फावटी उसपली म्हणजे खंयचें उदक येता? न्हंयचें उदक येता धड कोसळ्ळ कितके फावटी धड बांदली. म्हणजे हे उदक येता पळय ते खंयच्या टायमार म्हणजे केन्ना? पावसाचे. आणि कितें जाता? सबंद बांद जाता आणि ते माझी जी बागायतदार आसा ती जाता व्हांवान भट्टा त्यो माडयो काय सगळ्यो. म्हणजे हे न्हंयचें उदक येता आनी तुमच्या बागायतीन बसता? सबंद वयता. हां. आणि बावडी कितके फावटी उसपली. आतां पाणी आसा मागीर पाणी अजिबात नासतालें मे म्हयन्यात. पूण तुमी हांगासर लुकसाण जाता पळय तेन्ना तुमी सरकाराक म्हणजे कोणाक कळयता? पंचायतीक बी कळयले. मागीर ते काय म्हणटा आपल्या कडेन आतां काय ना तेन्ना फुडें कळया म्हणटा. तुमी आतां फुडें कोणाक कळयला बी? ना कळो. म्हणजे तुमकां आतां कितें अशें जाय? आमकां हे फक्त इतकेच भानान दिवंक जाय म्हणजे संरक्षण बीन जाय. हा आणि फक्त बावडी उस्पान दिवपाची पुल्ल्या कंप्लेटची. तुमचे आतां हे कितें आसा की तुमकां संरक्षण बीन बांदून दिवपाचें तितली. आतां न्हंय अशी येयल्या न्हंय तशी हाटली. हा म्हणजे जसो पावस लागून ती कोसळत हे गेली. कोसळयली. तुमचे वर हांगासर कितले शेतकरी आसा? हांगा शेतकरी थोडे थोडे आसात सगळे कडेन आसात ते. पूण तेंचे सगळ्यांचे सेम तशेंच जाला? ना तेंचे ना. तुमचे हांगासर माझेच हे जाले इतलेच. ही तुमची बाय स्वताची मी मारलेली. पावस येता तेन्नाच तुमकां प्रॉब्लेम आसता? पावस येयलो की. पण आता जे हे जर फुडें समज उरली पासून जाल्यार न्हंय अशी बुटून जातली. म्हणजे आतांच जाय कितें करूं ना जाल्यार? हय अंदू करूंक जाय. गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळा वतीन इंट्रेस्ट फ्री शिक्षणीक लोन स्कीम 2024-25 ऑक्टोबर सावन सुरवात जाता. या वर्सापासून रीण हप्त्याच्या कालावधीत वाड करून EMIची रक्कम कमी करपाचो महामंडळाचो विचार आसा. वेबसायटी वयली सगळी म्हायती समजून घेवन विद्यार्थ्यांनी अर्ज करपाचें आवाहन अध्यक्ष गोविंद पर्वतकार हांणी केलें. गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तर्फे गोंयच्या भुरग्यांक इंट्रेस्ट फ्री एज्युकेशन लोन ही स्कीम गोंय सरकार चलयता. आतां पर्यंत जवळ 2005 पासून ते आतां पर्यंत 10,000 भुरग्यांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेतला आणि बऱ्या प्रमाणात रिपेमेंटूय बी जाता. ह्या वर्सा ही स्कीम आमी आतां 30 ऑक्टोबराच्यान ओपन करता. आमची वेबसायट जी आसा ती वेबसायट 30 ऑक्टोबराच्यान उक्ती जातली. भुरग्यांनी सगळे स्कीम वाचची, वेवस्थीत डिटेल वाचची आणि त्या प्रमाणे जे फॉर्म्स आसा ते डावनलोड करून तेंची हार्ड कॉपी आमचे कडेन हाडून दिवपाची आसा. हितून मेजर जो विशय आसा तो म्हणजे इनकम लिमीट. इंडियन स्टडीज आहा पळय थंय 12 लाख फूल फॅमिली इनकम. फॉरेन स्टडीजाक वयतलो जाल्यार 20 लाख. इंडियन स्टडीजाक तुका वर्साक 2 लाख म्हणजे 5 वर्सांचो कोर्स आसल्यार 10 लाख टोटल. आणि फॉरेन स्टडीज आसा जाल्यार 2 वर्सां खातीर 8-8 16 लाख अशी एकंदरीत फायनान्शियल स्कीम आसा. आतां हितून मेजर जे कंडिशन्स आसा ते म्हणजे एक इनकम
दुसरें रेजिडन्स सर्टिफिकेट 12-15 वर्सांची रेजिडन्स सर्टिफिकेट आनी जी युनिवर्सिटी आसा ती युनिवर्सिटी रेकग्नायज आसपाक जाय आनी अंडर ज्यो वेबसायट्स आसा त्या वेबसायटच्या अंडर त्यो 500च्या अंडर येवंक जाय आनी इंडियन इन्स्टिट्यूशन आसा जाल्यार ती UGC बाकीचे सगळे ते हेजेर स्किमीत बरयल्ले आसा तेंच्या अंडर रेकग्नायज आसपाक जाय. ती चवथी कंडिशन म्हणजे ताका मिनिमम 55% मार्क मेळ्ळे आसूंक जाय. पयलीं सर ती स्कीम सारकी वाचची, फॉर्म सारके डावनलोड करचे, एफिडेवीट आसत, बॉन्ड आसत ते वेवस्थीत स्किमी प्रमाणे करचे. म्हादय अभयारण्यात 5 पट्टेरी वाघ दिसले. देखून तांचे अस्तित्व ह्या रानात आशिल्ल्याचे चित्र आता स्पष्ट जाला असो दावो पर्यावरण अभ्यासक प्रोफेसर राजेंद्र केरकार हांणी केला. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकाराच्या संशोधनाप्रमाणे गोंयांत आदळपी हे वाघ म्हादय अभयारण्यातलेच आशिल्ल्याचे सिद्ध जाला अशें मत प्रोफेसर राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला. पक्षीम घाटान येवपी सत्तरी तालुक्यांतलो आमचो जे वाठार आसा जेका आमी म्हादय अभयारण्य म्हणटा, हे म्हादय अभयारण्य जैवीक दृश्ट्या खूब ग्रेस्त आसा आनी ह्या एकंदर वाठारांत आमकां तरातरांची जैवीक संपदा पळोवपाक मेळटा आनी सगळ्यान शिखर स्थानाचेर आसपी जो पट्टेरी वाघ ही ह्या पुराय जंगलाची शान आसा. पयलीं सरकार सांगताले की ह्या वाठारांत वाघ ना आनी ते वाघ जे आसा ते कर्नाटकांतल्यान नाजाल्यार महाराष्ट्रान येता अशें परते परते सांगताले. पूण आयज महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारान हाचेर संशोधन केल्या उपरांत स्पश्ट जाल्लें आसा की गोंयांत जे वाघ आसा ते वाघ ह्या थळाव्या वाठारांतले आसा. कांय वाघांचो जन्म जो आसा तो म्हादय अभयारण्यांत जाला आनी म्हादय अभयारण्यांत जल्माक येयल्लेली जी वाघीण आसा किंवा जो वाघ आसा त्याचो राबितो जो आसा तो आमकां सद्या ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा. कांय फावटी जेन्ना अन्नाची आनी हेर प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना जे वाघ आसा हे वाघ तिळारीच्या खोऱ्यान वयता किंवा ते आमकां काळी व्याघ्र क्षेत्र जे आसा थंय वयताना पळोवपाक मेळटा किंवा जायत्या फावटी ते कोयना लागसार आसपी जे सह्याद्री व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र आसा हातूनय तेंचे आस्पाव आसा हे कॅमेरा ट्रॅपाच्या माध्यमांतल्यान सिद्ध जाता. प्राणीशास्त्राचो अभ्यास करपी संशोधक गिरीश पंजाबी आसा हांणी हालींच एक अहवाल प्रकाशीत केल्लो आसा आनी त्या अहवालानुसार गोंयांत 5 वाघांचो राबितो आसा हे स्पश्ट जाल्लें आसा. आता हे वाघ जे आसा हे वाघ आमी हो गोंयचो रेजिडेंट टायगर, हो महाराष्ट्राचो रेजिडेंट टायगर, हो कर्नाटकाचो रेजिडेंट टायगर असो तितून फरक करूंक शकना. वाघ जो आसा तेका सुरक्षीत सैमीक अधिवास हो गरजेचो आसता आनी ज्या वाठारांत तेची सुरक्षा आसता त्या वाठारांत तो रावता. हाच्या पयलीं गोंयांत रानां जी आसा ती जाळून उडोवपाचें काम जेन्ना षडयंत्र जेन्ना सुरू आसले त्या वेळार कांय वाघ जे आसा हे तिळारीच्या खोऱ्यान गेल्लेले, कांय वाघ जे आसा ते काळी व्याघ्र क्षेत्रांत गेल्लेले. पूण आतां परते हे वाघ जे आसा हे ह्या वाठारांत येवपाक लागलेले आसा. कित्याक केंद्र सरकारान हाची दखल घेवन गोंय सरकारचे जे वन खातें आसा तेंचे कान टोचलेले आसा आनी तेका लागून हे वाघां खातीर हो वाठार जो आसा हो सद्या सुरक्षीत जावचो ह्या नदरेंतल्यान तरातरांचे उपाय करचे अशी सक्ती जी आसा ही केंद्र सरकारान केल्लेली आसा आनी तेका लागून आतां ह्या वाठारांत जे आसा हे वाघ जे आसा ते कॅमेरा ट्रॅप जाता. सरकार ही म्हायती जी आसा ही लोकां पर्यंत पावची ना हाची जतनाय घेता. पूण आमी ह्या परिसरांत जेन्ना भ्रमंती करता, जेन्ना ह्या वाठारांत वयता तेन्ना कळटा की हांगासर वाघाचें अस्तित्व आसलें. कोलवाळेत 2 फुलकारां मदीं जाल्ल्या झगड्यांत आरोपी देवानंद माली हाका सशर्त जमीन दिला. 26 ऑक्टोबराक कोलवाळेत जंग बहादूर आनी देवानंद माली हांचे मदीं मारामारी जाल्ली. जंग बहादुरान सुरी काडल्या उपरांत दोगांय मदीं जाल्ल्या झगड्यांत दोगूय फुलकार जखमी जाल्ले. देवानंदाची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान जंग बहादूर हाचेर अजून कागाळ नोंद जाल्ली ना. देवानंदाची भलायकी बरी जाल्या उपरांत जंग बहादुराचेर FIR करतले अशें देवानंदाच्या वकिलान सांगलें. कोलवाळे जंक्शनाचेर थंय फुलां विकतालो. थंय हो जो विक्टीम आसा जंग बहादूर पळय थंय आपूण येवन विकूंक लागलो आनी सांगलेले आसतना तो जागो सोडिना जालो. सो त्याच्या बिझनस म्हाज्या क्लायंटाचो इफेक्ट जावंक लागलो.
त्या खातीर तेणें खूब तरेन ताका समजावपाचे प्रयत्न केले. समजायता म्हणून तेणें ताका इन्स्टिगेट केलो, वाण काडून दाखयली कितें जाली दिसता त्या दिसा 26 तारखेर तेंच्यान तोंडाक तोंड जालें आनी दोगांय भितर हातापायी जाली. म्हाज्या क्लायंटान म्हाका फुडें सांगला की हातापायी जाली तेन्ना तेणें एकामेकाक मारतना तेणें सुरी काडली म्हणून, कोणें जंग बहादुरान, आनी जंग बहादुरान सुरी काडली आनी ते एकामेका कडेन लड्डा मुड्डी स्कफल जालो. त्या स्कफलान दोनूय पार्टींक सुरी लागली आनी दोनूय पार्टी इंजरीज जाल्यो दोनूय पार्टी. सो कोणें कोणाक मारलो ना अशें सद्याक तरी कांय दिसना क्लायंटाच्या म्हाज्या म्हणण्या प्रमाणे. तेंक ती स्कफल जाली आनी दोगांयकूय इंजरी जाली. क्लायंट म्हाका म्हणटा समज जर आपणें तेचेर अटॅक केलो जाल्यार आपल्याक इंजरी कशी जातली आसली काय म्हणटा. आनी आमचो कंप्लेन विक्टिमूय अजून म्हाजो क्लायंटूय कंप्लेन फायल करूंक अजून पावूंक ना, कित्याक तो एडमीट जालो आनी ऑपरेशन जालें तेचें. कळ्ळें न्ही. आमी कितें केलें इमिजिएटली ताका आयज डिस्चार्ज दिवपाचो आहा, तो मातसो बरो जालो तसो तेजे कडल्यान इन्स्ट्रक्शन घेवन एज पर हिज इन्स्ट्रक्शन एंटिसिपेटरी बेल फायल केली. एंटिसिपेटरी बेल फायल केल्ले उपरांत ऑनरेबल प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जजान आमकां इंटरीम रिलीफ दिल्या आनी नेक्स्ट डेट दिल्या 8 नोव्हेंबर 2024 आनी आमकां इंटरीम रिलीफ दिल्या, ताका अरेस्ट करूं नाका म्हणून. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष